नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. पळया निकती आयिल्ली खबर. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. सद्याक आमी आसा हांगा वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर आनी आयज आमी न्यूज घेवन आयल्या. वास्को रेल्वे पुलिसेन एक सारके अलर्टनेस दिवन एक रेल्वेच्याच मनशाक धरलो आनी जे रेल्वेच्या मनशाक धरलो ताजे कडेन खंय गांजा सापडली. जे आमकां सुत्रां सांगता की एक 28 वर्साचो भुरगो सत्यम सिंग ताचें नांव, रावपी बिहारचो, पूण तो खंय रेल्वेन भितर सगळ्या कंपार्टमेंटान उशी बेडशीट बी दिवपी मनीस खंय तरी एक स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशनाचे ऑन द बेसीस ऑफ स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन काल एक टीम अमरनाथ पासी PI जो आसा ताणें एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केली आनी PSI कृष्णा तळपी, हेड कॉन्स्टेबल अय्याज शेख, नागेश मेस्ता हे सगळे टिमींनी सगळ्यांनी धरून एक मनशाक तांच्यांनी काल प्लॅटफॉर्माचेर रातचो धरलो आनी जेन्ना ताका धरलो दे वर इन फॉर अ सरप्रायज बिकॉज जो मनीस बेडशिटां दिता ताका खंय तरी 2 पाकिटां मेळ्ळी आनी त्या पाकिटां भितर खंय 650 ग्राम गांजा आशिल्लो. जे आमकां सद्याक कळून येता की NDPS सेक्शनाच्या अंडर ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी जो गांजा धरिल्लो आसा ताची व्हॅल्यू खंय अरावंड 65,000. फुडलो तपास चालू आसा वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. 15 दिसां भितर गार्बेज काडटले म्हूण सांगूनय म्हापशा पालिकेन आसगांव बेकायदेशीर रितीन डंप केल्ल्या गार्बेजीचेर उपाय काडूंक ना. अजून गार्बेज आसा तशीच. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डा वांगडा मिटींग घेवन आतां पालिकेक फक्त ऑक्टोबर मेरेन प्रास दिला म्हूण आसगांव कोमनीदादीच्या वकिलान सांगलें. आसगांव सायटीर म्हापशा पालिकेन बेकायदेशीर रितीन गार्बेज डंप केल्ली. बेगोबेग उपाय काडटले म्हूण उतरूय दिल्लें, मात दिल्लें उतर वाऱ्यार म्हूण आसगांव कोमुनिदादीन आपले परीन उपाय काडिल्ले दिसले. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आमकां एक कमिटमेंट दिलेले की ते सगळे गार्बेज जे आहा ते एकत्र करतले, म्हणजे टुगेदर हाडटले आनी ताका टार्पोलिनान बंद करतले. कित्याक पावसान कितें जाता जेन्ना ते उदक गार्बेजाचेर पडटा तेन्ना ते सीप जावन मागीर गांवच्या वेल्सान आनी वॉटर बॉडीजान पावता आनी ताका लागून प्रॉब्लम जाता. मागीर लोकांक ते शेळे आनी मेळे उदक पिवचें पडटा आनी ते उदक सारकें घोस काळें जाता. ताका लागून हांवें ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक अप्रोच केलेले आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन म्हाका एक टायम फ्रेम दिलेलो की ह्या टायमांनी आमी ते सगळे जवळ हाडटले आनी कवर करतले ताका. सो ते उदक गांवच्या वेल्सान बी पावचें ना. पूण म्हापसा म्युनिसिपालिटीन ते करूंक ना. त्यांनी एक टेंडर घातलेलो की आमी 14-15 डेजात ते सगळे कवर करतले, पण त्यांनी त्याच्यातले कांयच करूंक ना. आनी ताका लागून ही आतां पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें कंप्लेंट केली आनी ती मिटींग परतून घेतली. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे CEO येयलेले, प्लस त्यांचे इंजिनियर बी येयलेले आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या CEOने एक कमिटमेंट दिलेला 30th, म्हणजे ताका एक डेडलायन मेळलेली आहा फ्रॉम द अंडर सेक्रेटरी ऑफ द पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की 30th ऑक्टोबर लास्ट डेट आसतलो थिंगसरल्यान गार्बेज क्लियर करपाक. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. चर्चिल आलेमांत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले मतदारसंघात उबो रावतलो म्हूण जाहीर केला. चर्चिलाची ही निमाणी वेंचणूक आसतली म्हूण तो सांगता. पक्षाचेर मात अजून निर्णय घेतिल्लो ना. जे पण होकार आशिल्ले जायते म्हणटा तेचेर तूं आमचे बरें जाय तूं बोस, तुवें जायतें काम केलां आनी तूं सारकें आमकां मनीस जाय. हांव पयलीं एक्झॅक्टली बी मतीं आसना, पूण आतां सगळे होकारान सांगून आतां हांवें डिसिजन घेयलां बसपाक. बरें आमी गेला सिलेक्शन बसता आनी मुखार बसपाना गेला म्हणजे म्हाका लोक आहा बाळाल्या म्हाका केन्ना लोकांक सोडना. सो ते लोकांक जाय जाल्यार म्हाका निवडून दितलो म्हाका सदां. हांवें चली ते प्रमाणे म्हाका एक फिलींग जाता बट हांव तरी बसलो जाल्यार लोक सपोर्ट करता. माहिती या पार्टी जाय एप्रोच जाले, पार्टी एप्रोच जातले वचना, पूण लोक सपोर्ट जाय न्हू. कितले लोक पार्टी येयलो आनी पार्टी तुका तिकेट दिल्यो आनी तुका लोक ना जाल्यार तुका कितें जावपाक शकता. सो लोक सद्या आतां तयार जाता म्हाका मागीर चोवपाची खंयची पार्टी आसपाची. दिल्लीच्यान गोंया येवपी इंडिगो फ्लायटीन मुंबईत ब्रेस्तारा एमर्जन्सी लँडिंग केली. रातच्या 9:25 पायलटान अलार्म वाजयल्या उपरांत हो सेफ्टी कॉल घेतलो. प्रवासी तशेंच प्लेन सेफ. तकनिकी त्रुटींक लागून प्रसंग उपरासलो म्हूण म्हायती. बुधवार दीस दिल्ली ते मोपा एक फ्लायट आशिल्ली आनी ह्या फ्लायटान नात म्हटल्यार मोर दॅन 150 पॅसेंजर आशिल्ले आनी हे फ्लायटात टेक्निकल इश्यू आयल्या कारणान ताका मदींच मुंबय हांगासर एअरपोर्टार लँड करची पडली. ताच्या उपरांत इंडिगोन तांकां पॅसेंजरांक दुसरी फ्लायट अरेंज करून तांकां गोवा सेफली पावयल्ली आसा. सो आतां रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमकां कळटलें की कितें इश्यू आशिल्लो, बट तो पर्यंत ही फ्लायट आतां सद्या मुंबय एअरपोर्टाचेर ग्राउंडेड केलेली आसा आनी ताच्या उपरांत रिपोर्ट येयल्या उपरांत परतून ही फ्लायट थंयच्यान सुरू जातली अशी म्हायती मेळटा. स्टुडंटा खातीर रुपेश राव. आसगांव कोमनीदाद कचेरेंत गोंयभरच्या कोमनीदाद वांगड्यांची बसका जाली.
कोमनीदादीचे जागेवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचे प्रस्तावित बिलाक तांणी विरोध उक्तायलो. सरकार येता ते अधिवेशनात बिल मांडपाचो आसा. नव्या कायद्याक लागून अतिक्रमणां आनी गैरवापराचो भंय सरकारान खंय परत विचार करचो. There are certain lands, even in the Comunidad of Asagaon also, where a 100 square meter illegal construction is taking place in a 1 lakh square meter land. If the government regularizes that 100 square meters, what is going to happen to the other part of the land? The Comunidad of Asagaon will never be able to use that land because that will only open the doors for more and more illegal constructions to happen there. Tomorrow, even if the Comunidad of Asagaon wants to take a project where there is a 100 square meter encroachment and it is regularized by the government, the person's name will enter in the Form 114, and for anything and everything the Comunidad of Asagaon will be at the mercy of that encroacher. How are we to take cognizance of the fact that a total non-person, a non-Gaukar, an outsider holds the Comunidad of Asagaon to ransom? This regularization of the government, what it is deeming to regularize these structures, will only open the floodgates to more and more illegal constructions. Just imagine if till 2025 the government decides to regularize all the structures, how long will it take for these migrants who start constructions on Friday and end it by Monday to create papers, to build structures and do these illegal constructions overnight and finish all the land that is there in the Comunidad? We need comunidades to come together. We need comunidades to protect what is precious to Goa and its pristine land. 20 कलमी प्रोग्रामा सकयल मेळिल्ले जमनीची बेकायदेशीर विक्री आनी अनधिकृत बांदकामां म्हण चिंबला इंदिरानगर बोवाळ. एक्टिव्हिस्टाचे कागाळी उपरांत तलाट्यान इन्स्पेक्शन केलें. तितल्यार लोक रस्त्यार देंविल्ल्यान तणाव. पंचायत पुलिसांक घेवन इंदिरानगर पावली. इन्स्पेक्शना वेळार लोक चाळावलो. हिंदू मुसलमान तणाव करता म्हण राजपुताक खंय धांवडावचो. गोंयकार लोक आसा हे काय ना, हे सगळे भायले गोंयकार ना. गोंयकारान मरे तांकां तेंचे जे वाडटाले ते पळोवन ते थोडे मजबुरीन विकोन गेले आसतले. बट म्हाका खबर ना ते कित्याक हांवें केलां तें. बट ते कितें आहा तें पळोवया. सो 34 आहा सगळे मायग्रंट हय, विकती घेवपी मायग्रंट म्हणटा. हेचेर एक्चुली एक्शन जावंक जाय खरें म्हटल्यार. तूं केन्ना आनी हे खऱ्यांनी एक्शन जाल्या उपरांत ही जी प्लॉट आहा पळय सरकारान जेंकां खऱ्यांनी गरज आहा तांकां व्हेरिफिकेशन करून आयडेंटिफाय करून तांकां ते पोजिशनाक दिवपाची गरज. ताका टायम लागतले फुडलो प्रोसिजर तो. एज अ लोकल म्हणून तुमकां कितें त्रास जाता हांगासर? लोकल त्रास म्हणल्यार हेंचे अनआयडेंटिफाय लोक वता आनी सगळे तिंगल्यान घाण वाडटा. सगळे वयले कचरो आमकां दारा फुडल्यान हांवें पोवचें पडटा वता ते. गाडी धरल्या गाडयेन टायरांक सुद्दां ब्लॉक जाता. ब्रेक जाम जावन बसता सारके आनी चडशे गटर भरून भरून उदीक वता भायर. उसके वजह से हमारे चिंबल इंदिरानगर गांव का माहौल खराब हो रहा है. इधर हिंदू मुस्लिम होने का चांस है. इस वजह से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और मामलेदार से उसको गांव से बाहर किया जाए और फुल मेजोरिटी में हम सरकार को सपोर्ट करेंगे. इसको क्यों अगर ये रहा तो गांव का माहौल खुद खराब होएगा. हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाएगा. सब लोग आज हम इसके खिलाफ है. इसको बाहर करने का गाँव से ये तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाएगा. सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावपाची गरज आसा. आदले आनी सद्याचे पंचायतीच्या सपोर्टान हें चल्लां म्हूण आरजीचो फुडारी अजय गावडे उलयलो. चिमला जे 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा थंयसर 119 प्लॉट आसा आनी 119 प्लॉटांतले ऑलमोस्ट 90% जे प्लॉट्स आहा जे गरिबांक दिले ते आतां सेल जाल्ले आसा. सेल जावन ते परत रिसेल जाता आनी वेरियस वायलेशन्स आमी नोटीस केला. फॉर एग्जाम्पल जो आसा ग्राउंड प्लस 1 बांदतात थोड्यांनी ग्राउंड प्लस 2 बांदला थोड्यांनी कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट्स केला थंयसर थोड्यांनी थंयसर कमर्शियल शॉप्स आनी रेंटाकूय दिल्ले आसा प्लॉट्स. सो अशें जाल्लें आसा की इलिगेलिटी इतले चलता आनी हाका जबाबदार जी पंचायत हेच्या पयलींची पंचायत हाच्या पयलींची सरपंच आनी आतांची जी पंचायत आहा ती जबाबदार आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सभापतीक पक्षपाती आनी पपेट म्हळो म्हूण आमदार विजयाचो बीजेपीन निशेध केलो. सभापती बीजेपीचे बसकेक पावलो तो बसका विसर्जीत केले उपरांत वगीच कितेंय उलोवप सारकें न्ही म्हूण सुभाष फळदेसाय उलयलो. विजय उलयता ताका खंय अर्थ ना.
हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर BJPचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी BJPचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान ते आयले. कांय आमदार बैठक विसर्जीत करून भायर गेले, तांचे प्रेसाक भितर संभाशणय जाले आनी ताच्या नंतर ते आयले आनी ते आपले काम करून गेले. खबर आसून का त्यांच्या अपुऱ्या माहितीन किंवा मिसइन्फॉर्मेशनाचेर अशे तरेचे वक्तव्य सभापतीचेर करप जेन्ना विधानसभेचे अधिवेशन 4 दिसांचेर आसा आनी सभापती सारको एक घटनात्मक एक कॉन्स्टिट्युशनल जांचे पोझिशन आसा, सन्मानाचे पोझिशन आसा, जाची जबाबदारी आसा की अधिवेशनान भितर सभापतीच्या खुर्चे वेल्यान कामकाज निपक्षपणान ते करपाक जाय आणि तो आदर तांकां मेळिल्लो आसा आनी अशा भाशेन ताची अवहेलना करप, ताची निर्बत्सना करप हें बरोबर न्ही. म्हणजे लोकशाही प्रणाली भितर ऑपोजिशन तितकें ताकदीचें आसचें ह्या मताचे सभापती आसतना आनी ह्या दीर्घकालीन अधिवेशनाक तांचे कडच्यान तुमकां सहकार्य करपा खातीर तांणी सगळी उपाय योजना केली आसतना एक बारीकच्या तांच्या घटने वेल्यान तुम्ही म्हणजे हे समजून घेनासतना ताचेर आरोप करप हे बरोबर न्ही. विजय सरदेसायाचे ते वक्तव्य की सभापती हे राजकारण्यांच्या हातांतले बावले जावप हो प्रश्न आमी ताचो निशेधय करतात आणि ह्या पदाचे सन्मान, ह्या पदाची गरिमा, ह्या पदाचे जे घटनात्मक जो दर्जो आसा तो सकल वचपाचो प्रयत्न उडोवपाचो प्रयत्न करचे न्हय. विजयाच्या जनता दरबाराचो परिणाम जावचो ना म्हूण BJPचो प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. जनता दरबार तुमकां कितें आजचो विजय सगळो जनता दरबार करता करचो मरे सारको करूंकूच जाय. तुमकां तुमच्या पार्टीक इम्पॅक्ट पडटलो, तुमकां इम्पॅक्ट कितें पडटलो इलेक्शना कडेन? अजिबात ना. भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि सगळे स्तरापर्यंत म्हणून तो आमचो प्रत्येक वेळा विषय आसता की बारीकांतल्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही. बारीकांतल्या बारीक भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर लोकांच्या दारान वचपाचे वर्सान 2 फावटी 3 फावटी आमी जे हें करता तो आमचो योजनेचोच भाग आसा. आनी आतां हें जाले नंतर विधानसभा जाले नंतरय परत सरकार तुमच्या दारी हें करून त्या जाग्याचेर वचून लोकांचे कितें आसा विशय आसा ते विशय आसा तसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलिसांच्या बेसान 2 जाणांनी बाजारांतल्यान घरा वतले एके बायलेचे 1,80,000 भांगार फारयले. आदी बायलेक भांगार काडूंक लायले आनी काडटा आसतनाच भांगार घेवन फुज्यो. बायल चिकलेची भांगराची मोठी सरपळी आनी 2 कांकणां घाल्ली. मजगती मडगांवूय अशीच एक गजाल घडल्या म्हूण कळटा. सद्याक आमी एक अलार्मींग सिट्युएशन वास्कोच्या रिपोर्ट करपाक हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा आनी एक सद्याक आमी लोकांक सांगूंक सोदता की खंय तरी चोर आतां पुलीस जावन बायलांचे भांगर काडपाचो एक नवो प्रयास करून एक नवो स्कॅम घेवन आयिल्लो आसा. आनी काल जे आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या एक 75 वर्सांची बायल अनुसिया वेलिंगिरी ही रावपी चिखले काल खंय मार्केटांतल्यान आपलें शॉपिंग करून ती चिखले आपले विद्या मंदिर घरा स्कुला कडेन तिचें घर आसा ती थंय चलून वताली. तितल्यान थंय 2 लोक मोटरसायकलीन आयले आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की आमी पुलीस आनी तूं इतलें भांगर घालून खंय भोंवता काय म्हणून. आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की ती भांगर पयलीं काड म्हणून. तिच्या गळ्यान खंय एक मोठी चेन आशिल्ली आनी 2 कांकणां आसलीं आनी जशें तिणें तें काडपाक ती गेली हे दोगांयनी थंय ती दोनी कांकणां आनी चेन घेवन ते थंयच्यान फरार जाले. आनी अशें कोण येता की अरावंड 1.80 लॅक्साचें भांगर ते बायलेचें विदीन सेकंड्स हे काडून खंय पुलीस म्हणून सांगून भायर सरले आनी थंयच्यान धांव मारली. आनी असोच सिमिलर प्रकार अशें आमकां आयकूंक येता सुत्रा कडेन की मडगांव आल्ले वाठारांत जाल्लो आसा आनी खंय तरी हे प्रकार वाडपाचे एक संकेत आमकां सद्याक दिसून येता. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल चॅनल फ्रॉम प्रुडंट आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक सोदता एस्पेशली बायलांक की खंय जरी तुमी चड भांगर घालून भोंवता आनी कोणी जरी पुलीस म्हणून समज तुमकां जरी मेळ्ळो
जाल्यार यू हॅव टू बी एक्स्ट्रिमली केअरफूल आनी केन्नाच कोणाक अशें बळी पडचें न्ही, कित्याक जायते लोक सद्याक अशे डुप्लिकेट पुलीस, डुप्लिकेट CID, डुप्लिकेट RTO अशें जावन खंय तरी भांगर काडपाचो हो प्रकार वास्कोच्यान सुरू जाल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. रामनगर जोयडा अस्वलाचो 49 वर्स पिरायेचो शेतकार मारुती मालेकाराचेर हल्लो. तो घरा वतालो, वाटेर हल्लो. मारुती गंभीर जखमी. हल्ल्या उपरांत तो खंय 4 किलोमीटर चलत घरा गेलो. सध्या ताचेर बेळगांवां KLE हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. जोडा तालुक्यातल्या रामनगर हांगासरलो मारुती मळेकर हो शेतकरी आयज दिवसभर आपल्या शेतात काम करून संध्याकाळी 6च्या सुमाराक आपल्या घरात येत असतानाच तेजेर अचानक अस्वलान हल्लो केलो आणि त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो आसात आणि या जखमी अवस्थेत तो आपल्या शेतांतल्यान घरात सुमारे 4 किलोमीटर चलत येलो आणि त्या उपरांत तेजेर अस्वलान हल्लो केलो हेची माहिती स्थानिकाक मेळ्ळी. त्या उपरांत स्थानिक घटनास्थळी दाखल जावन तेका रामनगर हांगासर प्राथमीक उपचारा खातीर दाखल केले. त्यानंतर बेळगांवच्या KLE या हॉस्पिटलात तेका पुढील उपचारा खातीर दाखल केल्ले आसात. याची माहिती वन अधिकाऱ्यांका मेळटाच तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसात. या प्रकरणाचो तपास आसात ते पुढील तपास करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद कोंडे. नुव्या एके शाळेक दिल्ली कदंबा बंद पडली. कदंबा ढकल स्टार्ट करतना व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक. महत्वाची गजाल म्हळ्यार स्कुलांचे स्टुडंटूच बस तुकलतात. व्हिडिओ पळयल्यार सेफ्टी विशीं प्रस्नचिन्ह. कदंबाचे मेंटेनन्स ना. बस तुकलतना ब्रेक फेल जाल्लो जाल्यार मोठे अपकीर्त घडपाचें. कदंबाच्या मेंटेनन्सा विशयी साबार प्रश्न मुखार येतात. पोन्ने कदंबा बसी वचत थंय बंद पडटात. कांय शाळांक दिल्ले कदंबांचोय मेंटेनन्स ना. बुधवारा नुव्या एका शाळेक दिल्ली कदंबा बंद पडली. कदंबा दुकल स्टार्ट करताना व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक. हो व्हिडिओ पळयल्यार सेफ्टी विशीं प्रश्नचिन्ह. कदंबाचे मेंटेनन्स ना. ही कदंबा देंवतेर आसा. चुकोन जर सकल देंवले जाल्यार व्हडलें अपकीर्त घडटा आशिल्लें. व्हायरल जालो सोशल मिडियाचेर आनी पेरंट्सांनी तशेंच जायत्या लोकांनी ताचेर टिक्का केल्या. तांणी आतां कदंबा कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅना लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं मागलां हाचेर एक्शन घेवचें, हाचेर कडक कारवाई करची म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर नुवें सावन साविर्डेस. कर्नाटकांतल्या गोकर्णाचे एके घोलींतल्यान रशियन बायलेक तिच्या दोगा भुरग्यां बरोबर पुलिसांनी रेस्क्यू केली. बिझनेस विजाचेर खंय ती भारतांत आयिल्ली. कांय तेंप गोंयांतूच राविल्ली. भारताचें वातावरण मानवल्यान खंय तिणें आपल्या भुरग्यां बरोबर ते घोलीत एकांतान जगपाचो प्लान केलो. 2 दीस फाटीं कर्नाटकांतल्या गोकर्णा एका रानांतल्यान पुलिसांनी रशियन आनी तेच्या सयत 2 जाण धाकटी भुरगे तांकां रेस्क्यू केल्या. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ती रशियन बायल एका दाट रानान एक केव आहा, गुफा आहा, तेतून त्या भुरग्या सयत रावताली म्हणून कळोन येता. आनी हेंय कळटा की गेले 2 ते 3 वीक खंय ती थंयसरूच त्या गुफा जी केवान थंय रावताली म्हणून कळोन येता. जेन्ना पुलिसांनी ताका रेस्क्यू केले आनी ताका विचारले प्रश्न विचारले तेन्ना पुलिसांनी ताका विचारले की बाबा तूं हांगा कित्याक येयल्या. सो तिणें सांगलें की आपूण 2017 आपूण बिझनस विजाचेर इंडियेन येयल्ली आनी मेन गजाल म्हटल्यार इंडियेन येयली तेन्ना आपूण गोंयान हांगा रावताली आनी गोंयांतल्यानूच आपूण हांगा ह्या गोकर्णा जे जंगलान आपूण येयल्या म्हणून त्यांनी पुलिसेक सांगली. सो पुलिसांनी ताका क्वेश्चन केले की बाबा तुका गोकर्णांत कित्याक हांगा रानान रावपाक लागले. सो तिणें सांगलें की हांगा आपल्याक मनाक शांती जाय आनी आपल्याक ह्या राना भितर एनवायरमेंटा मदीं आपल्याक आपल्या भुरग्या सयत हांगा रावपाक जाय आसलें म्हणून आपूण हांगा येवन रावताली म्हणून तिणें सांगलां. सो 3 वीक रावले म्हटल्यार तिणें सगळे एका पेपराक तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्या की 3 वीक रावले म्हटल्यार तेंचे जेवणाचे खावण्याचे सगळे जे एनवायरमेंटांतल्यान कितें मेळटा तेच आपूण भुरग्याक दिताली आनी आपुणूय खाताली म्हणून कळोन येयल्या. सो आतां फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ते कर्नाटकांतले गोकर्णा पुलीस करता की फुडें तेजे कित्याक येयली, ती कोणा वांगडा आसली
जे तेजी फॅमिली बॅकग्राऊंड कितें हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन आतां गोकर्णा पुलीस करता. ड्रग्स दर्यादेगावयल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावलो. 70 उपरांत आतां शिरगांव रेल्वे ट्रॅका लागसार ड्रग्सा सयत एकल्याक अटक. दिवचले पुलिसांनी कारवाय करून थळाव्या प्रजल गांवकाराक धरलो. ताचे कडेन 20,800 रुपयांचो 208 ग्राम गांजा सापडला. पुलिसांनी मोबायल आनी स्कूटर जप्त केल्या. आयज बिचोले पुलिसांनी एंटी नार्कोटिक्स रेड आहा ती शिरगांवच्या रेल्वे ट्रॅकार कंडक्ट केली आणि तांकां त्या रेडान एक 26 वर्साचो भुरगो तेजें नांव जावन प्रज्वल गांवकर ताका विथ गांजा 208 ग्राम गांजा सकट अरेस्ट केल्लो आसा. सध्या बिचोले पुलिसांनी तेजी जी स्कूटर आहा आनी फोन दोनूय अटॅच केल्लेले आसा आनी ताचेर सध्या आतां कारवाय चालू आहा. प्रुडंटा खातीर साहिल माने. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.